जायचं जाल्यार फक्त हांव तुका गोंयभर हीच परिस्थिती जाल्या सगळ्या रस्त्याचेर कारण इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान सगळे रस्ते पावस म्हण नासतना जीव म्हण आसा सगळे फोडून घाल्ले आसात. आतां पावस गेला पावस ना आतां खरें जाला पावस गेलो जाल्यार आतां जवळ जवळ म्हाका दिसता 15 दीस तरी नक्की जाले आनी ह्या 15 दिसां भितर खरें म्हण जाल्यार इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान खास स्पेशल कितें तरी कश्ट घेवन जे बुजोवपाचे प्रयत्न करपाक जाय आशिल्ले किंवा ताचेर डाबो घालपाचो प्रयत्न करपाक जाय आशिल्लो सरकारान सुद्दां. पूण सरकारा कडेन आनी ते इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा कडेन सकारात्मक अश्यो कांयच पावलां मारिल्ले आमकां दिश्टी पडनात. कळ्ळें तुका? प्रत्येक वेळार नागरीक उठतले आणि सरकार काम करतले किंवा नागरीक उठतले आनी कोण काम करतले अशें म्हणून सरकार कित्याक रावता तें म्हाका कांय खबर ना. पयर एकदा चौकशी करता ना आमी सगळे तयार आसात. एक कॉन्ट्रॅक्टर सांगता आमकां की आमी सगळे तयार आसात फक्त पावस पडटा म्हणून आमी रावला म्हणून. पूण आतां पावस जर गेलो जर जायत जाल्यार जवळ जवळ म्हाका दिसता 15-20 दीस जावन तरी नक्की गेले आनी आतां जर डांबर घालपाक जर स्टार्ट केलें जाल्यार रस्त्याचे रिपेर केले जाल्यार खूब बरें जाता आनी ताका फाल्यां कसलो डॅमेज जावची ना. डॅमेज जावची ना जाल्यार आमचे सारखे नागरिकांक तरी ते बरें जातले. आयडीसी रोड आसा पळय तो सगळो बाबत जाला सारको पाड जाला वयता ते खणार लोक गाडी आंगार येतात एक्सिडेंट जातात झगडी जातात हे रस्त्या लागून आनी आमची कमर सुद्दां मोडून गेल्या अशी आमची परिस्थिती जाल्या सध्या. आमी रावता आज जातलो फाल्यां जातलो म्हणल्यार कांयच येना जातलो म्हणून आनी कशें कितें मुखार तें कांय खबर ना. कितें दिसता तुका हेजेर आतां कितें करपाक जाय असो दिसता? कितें आमी करपाचें म्हणून कळना. सगळे आमी सांगतात बोवाळ मारतात सगळे करतात पूण हे समज रस्त्यार अशी हालत जाल्या पायप फुटल्या हे पयलीं वयता ते कोण आतां दिवाळी आसा. आज दिवाळी आसा बरे सणाक हे आमकां हे असले त्रास काडचे पडटा.